आयज जावन आसा 20 तारीख ऑगस्टाची 2026. दीस जावन आसा ब्रेस्तार थर्सडे. काल खंय तरी आमी 4:30-5 वरांचेर हांव एक फॅमिलीक घेवन आयिल्लें. फॅमिली मेंबर्स म्हणल्यार भयण्यो त्यो आमच्यो मांडोप नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीक जे मांडोप आसा त्या वाठारांतल्यो 3 जाण भयण्यो. एक म्हणटा ती जेन कार्नेरो, सिंथिया कार्नेरो आनी डेल्सी कार्नेरो. ह्यो तिगांय भयणीकली घेवन हांव एक मुद्द्याक लागून हांगा सावथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स पुलीस हेडक्वॉर्टर्स आयिल्लें. म्हाजे संपर्क हांव हेजे कडेन उलयलें कोणा कडेन PI बाब अरुण देसाय जो आसा ताजे कडेन उलयलें. इट इज रिगार्डींग दॅट जुल्स कार्नेरो जे 12 तारखेर ऑगस्टाच्या 12 तारखेर जो एक सकाळीं 5 वरांचेर रावणफोंड जंक्शनाचेर एक व्हेरी बॅड एक्सिडंट जो जाल्लो सकाळचे 5 ते म्हणल्यार ती मॅटर एक बलेनो ब्लू कलर बलेनो जो रावणफोंड येताले आनी आमचो हो जुल्स कार्नेरो यूथ ऑफ नावेली मांडोप वो आपल्या वाठारांत वतालो. तो पेपर दिवपाक वता सकाळ फुडें तो आपल्या वाठारांत वतालो. सगळ्यांनी ते पळयला, फोटोज पळयला, हांवें फुटेज म्हजे कडेन आसा. द वे ही केम ओवर स्पिडींग हू दीस बॉय कॉल्ड मुबारक फ्रॉम सिल्ली रेंट कॅब तो चलयतालो. ती गाडी आसली आनी कोणाची आयकूंक येता भाशेन ते कॅफे कोण सिराज म्हणटात ताजे कडल्यान ताणें घेतिल्ली. ओनर खंय कोण इम्तियाज म्हणिल्लो मडगांवचो. रेंट कॅब चलोवपाक ह्या भुरग्यान घेतिल्ली आनी तो आशिल्लो फुल्ली इंटॉक्सिकेटेड टायट आशिल्लो खंय. ताजे बरोबर गाडयेन 2 कोण आशिल्ले ते टायट आशिल्ले. बिल्डिंगाचे सगळे लोकांनी पळयलां खंय कशे तेणी बाटल्यो भायर मारल्यो आनी ते धांवून गेले ते. नाव द प्रॉब्लम हियर इज दॅट 12 तारखेर ही मॅटर जाली. रोबोट आयले, आमी आपयले लोकांक, तेचे सगळे एकठांय जाले. जुल्साची तकली फुटलेली, पांय सगळे जाल्ले आसा, स्टिचीज मारिल्ले आसा. हॉस्पिटलान ताका 2 दिसां भितर बॅड ना म्हणून कांयच एक्सप्लेनेशन कांय दिनासना, ट्रिटमेंट लायन ऑफ ट्रिटमेंट दिनासना धाडलो. ही इज सफरींग टुडे. ताका फाटल्यान इंजुरी जाल्ली आसा. बट नाव yesterday when I came to PI Arun and told him, don't you think intoxication हो समज सेक्शन लागला तो सोरो पिवन रॅश नेग्लिजन्स ड्रायव्हिंग केलें जाल्यार तुमकां पात्रांव 7-8 दीस कित्याक लागले काय म्हणून चले. वाय दॅट मिंगेल वाज द कॉन्स्टेबल जो आसा तोय मानपाचो रावता आमच्या नावेली. इफ ही इज हँडलिंग वाय इज नॉट अरेस्टेड दॅट पर्सन काय म्हणून. देर एंड देर अरुण देसाय टोल्ड मी गिव मी सम टायम प्रतिमा फाल्यां सकाळीं म्हणल्यार हाडटा आनी फाल्यां ताका अरेस्ट करता. सो नाव टुडे on the 20th I came just to check. Today I was busy, as you all know, Rajiv Gandhi जो आमचो late Prime Minister आशिल्लो ताजे बर्थ एनिवर्सरी. सो I was in South District Congress office. ते फंक्शन करून हांव उद्दाम आयलें आतां पुलीस स्टेशनाक. आतां म्हाका कळूंक आयलें की येस ताका अरेस्ट केल्लो आसा. सकाळीं सुमार 9:30-10 थंय ताका अरेस्ट केलो. वी नो इट्स अ बेलेबल ऑफेन्स नो मॅटर वॉट. बट माय कंडिशन my deal was that he should be arrested, he should be put behind the bars and now the charge sheet should be done. आतां म्हाका एक सांगपाक जाय. हांवें बाब अरुणाक सांगलां फुटेज दिल्ली आसा. भयण्यांनी फॅमिलीनी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की फुटेज जे आमकां दिला जो ऑक्स तो बोयलाक मारला पळय गाडयेन ओवर स्पीड करून तो फुटेज दिला आमकां. बोयलाक मारून मागीर आमच्या युथाक जुल्स कार्नेरो द वे ही ड्रॅग्ड इन कितले तरी किलोमिटर तेणी ड्रॅग करून ताका मारला आनी मागीर तो वचून शटरांचेर पडला. तो हांवें ताका सांगलां खंयची CCTV फुटेज आमकां जाय ती फ्रॉम बीच एंगल. सो नाव द कॉप्स हॅव टोल्ड मी दॅट दे विल डू द नीडफूल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आय वूड लायक टू थँक द PI दॅट इज अरुण देसाय दॅट नो मॅटर दूर बट ओके फायन देर बट इट्स फायन लेट बट नेवर ताका अरेस्ट केला. ताजेर आतां आय डोंट नो वॉट एवर सेड एंड डन मे बी नॉन बेलेबल मिन्स यू ऑल नो वॉट इट इज बेलेबल ऑफेन्स नॉन बेलेबल म्हणल्यार. सो दॅट इज अदर सायड ऑफ इट. बट म्हाका हें सांगपाक जाय पुलिसांक न्ही म्हाका एक एडवायस दिवपाक जाय तशेंच तरणाट्यांक न्ही पुलिसांक न्ही सांगपाक जाय पळय हे CMन खंय तरी एक हें केल्लो स्टेटमेंट काडिल्लो डिसेंबरान क्रिसमस सिजना टायमार की जे डान्स जातात मागीर पार्टीज आसतात. यू नो डिसेंबर इज अ फन एंड फ्रॉलीक आमचो म्हयनो आसता. दॅट टायम सोरो पिवन चलोवप ना म्हूण गाडी. अल्कोहोलीक टेस्ट अल्कोहोल हें घालून मिटर घालून टेस्ट करतले आनी ते केले तेणी. दॅट टायम दे डीड. बट वॉट आय एम सेंग वॉट अबाउट नाव म्हाका दिसता पुलिसांनी इट इज कंपल्सरी दॅट 10:10 ते सकाळीं 6 हॅज टू डू हे अल्कोहोलीक टेस्ट हे मिटर घेवन टेस्टींग करपा जाय. दुसरें म्हणटा तें वायट दिसता म्हणल्यार इफ यू ऑल सी हे पितात तांकां CMन कितें सांगिल्लें पिता जाल्यार दुसऱ्याक कोणाक व्हरा आनी दुसऱ्याक लोकांचे सेफ्टीक लागून तुमी गाडी चलयनाका दुसऱ्याक सेफ्टी म्हणून. पूण आयज पळोवपाक गेल्यार ओवर स्पिडींग जावपाक लागला सोरो पिवन कितले एक्सिडंट जावपाक लागल्या. म्हज्या
म्हजें एक उदाहरण दिवपाक सोदता, हांव सांगपाक सोदतां की आयज एक ज्यूल्स कार्नेरोक जाला. आयज ती बैल मेला, बैले सुवातेर बैला सुवातेर एक कोण तरी धाकलो भुरगो मेल्लो 2 वर्साचो, 3 वर्साचो, 5 वर्साचो. वॉट अ ट्रोमा इट वूड हॅव बीन फॉर अ फॅमिली. वो ह्याच ज्यूल्स मेल्लो जाल्यार, गॉड फॉरबीड ज्यूल्स मेल्लो, लायफ गेली जाल्यार आयज ताजी एक एलिंग मदर ऑर सिनियर सिटीजन, सिक मदर हू इज इन बेड, हूम इज लुकींग आफ्टर, ताजें कितें जावपाचें. अरे यू ऑल शूड अंडरस्टँड. पिता पळय तांकां एक सांगपाक सोदता, पिता न्ही तुमी घरा कडेन बसा आनी पियात जाय जाल्यार. तुमी लोकांक त्रासान घालनाकात. तुमचे कडेन जायना जाल्यार तुमी लोकांक फोंडान घालनाकात. कित्याक तुमी नासतात, यू ऑल आर इंटॉक्सिकेटेड. आनी मागीर तुमकां कितें दिसता, कोणाक ब्रायब दिली ओर ती केस चालू जाली, केस जातली, भितरल्यान कितें दिलें, पॅकेट दिलें, हें काबार जातलें. नो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आय एम टेलिंग यू ऑल, when you all are drunk or you all are intoxicated, see that you all sit at your home or sit in one place, but don't take the vehicle in your hand because innocent lives are getting killed. आणि दुसऱ्या पुलिसांक सांगपाक सोदता, जायते भुरगे आसा, यूथ आसा, आय एम नॉट अगेन्स्ट यू ऑल, आय एम जस्ट ट्रायंग टू बी बिकॉज आय केअर एंड आय एम कन्सर्न अबाउट युअर सेफ्टी, युअर लायफ. जायत्या भुरग्यांक हांवें पळयलां, बुलट घेतात, स्कीड करतात, फास्ट वतात, स्किडींग करतात, ट्रॅक्सार चलतात, तशें रस्त्यार नॉर्मल रस्त्यार वतात आनी खूब एक्सिडेंट जातात. यू ऑल वॉन्ट, तुमकां हॉबी आसा, तुमकां बरें दिसता न्ही, ते जे हें ना पळय, ट्रॅफीक ना, तुमचे ट्रॅक्स आसा पळय, ते वचून तुमचे करात. ओवर स्पिडींग करतात, फास्ट वतात, हाजेरूय मातशें दखल घेवपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली अबाउट हेल्मेट, इट इज नॉट ओन्ली अबाउट मिरर्स दॅट यू ऑल कलेक्ट मनी. आय एम टेलिंग द आरटीओज, सी अबाउट दीस. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्लीज आमच्या नावेली अशी केसी जायत येल्ल्यो आसा. तुम्ही पयला आसतले लास्ट इयर ऑल्सो माणपातलो आमचो एकलो पेंटर तो बाबडो, ताजे विडिओ बायलेक, रान बायलेक घेवन हांव हांगाच बशिल्ले, 30 जाण धाकली भुरगीं. सिंकेटी एक एक्सिडंट जालो, सिंकेटी नावेली तो भुरगो रॅश ड्रायवींग करीत आयलो, त्यांनी ओवर स्पिडींग आशिल्लो, ते आमचे हेल्मेट घातिल्ले त्या मनशाक ते ऑन द स्पॉट मारून उडयले. सो दीस इज शूड नॉट रिपीट बिकॉज द ट्रोमा दॅट वायफ इज गोईंग थ्रू, द ट्रोमा द चिल्ड्रन, तांकां ऑर्फन कडून उडयला त्या भुरग्यांक, तो लंडन आसा दिसता. सो दीस इज द सेम थिंग आय एम सेईंग. जेन्ना ते करतात पळय तांकां कांय जायना, ते फायन भरतात, पुलिसांक दिता कितें फायन भरतात, भायर सुट्टात, बट त्रासान कोण पडटा, ती फॅमिली पडटा. ती फॅमिली ऑफ दॅट पर्सन, कोणाक एक्सिडंट जाला, ताजे बोन कोणाचे डिसलोकेट जाता, कोणाचे पाय फ्रॅक्चर जाता, कोणाक 6 म्हयने प्लेट्यो घालून घरा कडेन न्हिदपाक पडटा, मागीर तांची कॅर घेवपाक पडटा, तांच्या वखदाचें. इमॅजीन वॉट अ ट्रोमा. आनी समटायम्स परमनंट डॅमेज जाता, ब्रेन डॅमेज जाता, वन सायड पॅरलायज जाता, ताजें कितें. सो वी हॅव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय एम टेलिंग द यूथ, आय एम टेलिंग पीपल, वी हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ. सगळे पुलिसाचेर घातले म्हूण जायना. पुलीस आय टोल्ड वॉट इज देअर ड्युटी, बट आय एम टेलिंग माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आय एम टेलिंग द यूथ, आय एम टेलिंग द पीपल, you all, when you all party or you all want to socialize, I'm not saying no, but see that let तुमचे ते इंटॉक्सिकेशन आसा पळय, तुमचो तो न्हिवळोन दी सोरो आनी मागीर तुमी वचा. पूण तुमी हातींत वाणा घेवन दुसऱ्याची लायफ त्रासान घालनाका, बिकॉज इट्स अ ट्रॉमा. इट इज लायफ लाँग ट्रॉमा फॉर द फॅमिली टू सी समबडी गोईंग टू स्टे इन दॅट ग्रीफ or taking care of a person who is bedridden because of you people's mistake. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.